तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 ज्योतिष दर्पण पळिता शामिल सक्कड यूट्यूब GSB वीक्षकांक मेगेल प्रीतिपूर्वक नमस्कार. आज आम्ही एक टॉपिक शीर्षक दवरला इम्पॉर्टन्स ऑफ अ डेट ऑफ बर्थ म्हणून सांगून तुम्ही जल्ला तारीख एक महिनो एक इसवी हे पूरे कॅल्क्युलेशन जावन एक फल सांगचे एक सिस्टम आसा त्या फुडले आमगेले ज्योतिष दर्पण एपिसोडान तुम्ही पळोवन आसचा पुरो. तशी हे डेट ऑफ बर्थाक ज्योतिष्यांतू कितली इम्पॉर्टन्स आसा. ज्योतिष म्हणले कुडले आमगेले प्राचीन ग्रंथ मात न्ही त्या कालाचेर विंगड विंगडान ಕೆಲವು नमुन्याचे एक शास्त्र म्हळ्यार भूत म्हळ्यार फुडले वर्तमान आताचे तशी भविष्य मुखारचे सांगचे तसले एक विद्या सोदून काडला आसा काल कालांतू. तसले एक विद्येंतू ज्योतिष्य शास्त्र आनी नंबरा कसो संबंध म्हण हाजी फूड जाल्यारी एपिसोडान तुमकां सांगला. आज वापस त्या विशयार उलोवच्याक आमगेलो श्रीमती जयाराव हांणी आमगेलो आसाची हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता आसा. तशी तुम्ही कॉल करून केदनाय कशें म्हणल्यार तुमगे नक्षत्र राशीनी मुचा पुरोवचे आमी ना हांवें गुल्लू घालून तुमगेल्या प्रश्नेक उत्तर दिता आशिल्लेच. आज तुम्ही नक्षत्र राशी कसले जावका म्हणना आयचे एपिसोडाक खाली डेट ऑफ बर्थ इतली सांगल्यार पुरो तुमगेल्या क्वेश्चनाक आन्सर आमगेले जय माय दिवचा प्रयत्न करता. अनेक विशय आज एक विशेष एक वस्तू मेल म्हाकशी दिसता आसा. हें एक स्मरणीक की जो इंग्लिशान आमी मोमेंटो म्हणटाची त्या न्ही हें आमी घरकडे वॉल क्लॉक म्हूण घालताची टायम पळोवच्याक. तशीच हे वेळ घडी पळोवत जाल्यार पंचांग क्लॉक म्हूण सांगून पंचांग क्लॉक हें पळयल कुडले तुमकां पंचांग आसता जाल्यार वस्तू करेक्ट घालता. आज खंयची तिथी खंयची नक्षत्र सूर्य खंयची राशीर आसा वेळ घडीक प्रति एक विशय हे वॉल क्लॉकांतू तुमकां कळटा. हांगा सुत्तू अश्विनी आदी अश्विनी तुलाना रेवती पर्यंत 27 नक्षत्र आसाची. मेष तुलाना अखेरीत मीना ते राशी आसा तशीच ती गळिगा हें पुराय हंत आसा. हें डिटेल जावन हाजी व्हिडिओ फाय जावो आमी यूट्यूब GSB चॅनला घालताची. हें डिटेल पंचांग क्लॉका विशयी फायच्या दिवसाक तुमी पळोवयात. तशी भोवशा प्रोग्राम स्टार्ट करचे बस फुडेंची एक कॉलर आमगेलो आसाची. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार उलयाची ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಾನ್ उलय. नमस्कार हांव सुरत कलासून उलयतां. उलयाची प्रश्न निमगे. म्हगे बहिणी पुत बेंगलोर आसा. तेगेलो बायल चलोवन सयता ताका एक घर घेवका म्हणून आसा स्ವಂತ घर. ते घेवीत किंदिकान घेवीत म्हणून बहिणी ताका घर केदना जत्ता म्हणून प्रश्न तुमगेलो. वय तागेले डेट ऑफ बर्थ कोदस की वय वय 17/11/87 11 डिसेंबर 11 की 12 12 खंयचे 12 डिसेंबर 12 87 1987. स्वाती नक्षत्र होल्ड करा 17/12 1987 8 3 10 18 18 7 25 ಮಲ 7 8 3 11 11 7 18 9 9 घर केदना जाता म्हणाल प्रश्न सांगितला. प्रॉब्लेम या ना ऐकतास ना तुमका. वय 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 सांगितलं. प्रॉब्लेम या ना हागेल पूरा वेल प्लॅन असता कशी बांधता सुटे कसं कडे विचार करून असता तशी कोण हाण बांधूची घर हाण लेकला होडा जाता केदना जत्ता म्हणाल प्रश्न तुमगेलो ना वय 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 पळय तांणी तो रेडी आसता केन्ना तेन्ना ते स्टार्ट करूं मला ताणे लेखील वळारी जत्ता कसले मस्ती गडचणे ना हागेल विषयान तू म्हणू जय मी सांगतास तो प्री प्लॅन कोण असता कशी कशी कर का म्हणाले आयडिया ताका सुरेख आसा त्या प्रकारे ताणे स्टार्ट केले ते एंड जाता. तागेले बायलेक एक कामाला काम आस आसता का ते कसं लायट ते म्हणटा का काही तागेले बायलेक बायलेक काम मेळका म्हूण आशस्व काम आलोचना आसता टीव्ही आलोचना आसता केन्ना जॉईन जावका म्हणून काम केन्ना जावन जावका म्हणून वय 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 कोण आहे ताणे
बायलेन तो मारस नाही बायलेन म्हळ्यार आता तुमगेले प्रश्न दोन्ही प्रश्न जाल्ले वय ते. आता पास आमी बायलेल डेट ऑफ बर्थ तिमका मागीर तुम्ही अनेक प्रश्न मिळताचे मागीर निमगे याचे पूर्ण जना कॉलर एक अवकाश देऊ का म्हणाला धन्यवाद तुमका ओके ओके तशी कॉल करतल्यांक रिक्वेस्ट एक प्रश्न मान निमग्याचे तो मेकला लिंगून जाते तेगेले बायले लिंगूचे त्या बायलेल डेट ऑफ बर्थ घेऊ का नेक्स्ट ऑपास चेल्डू वाले येताचे चेल्डू वाले डेट ऑफ बर्थ घेऊ का अशें पर जाल्यार एकलाक मस्त आमी अवकाश दिला पूण कितें जाता मस्त जाना कॉलर राखता आसताचे तांकां बिजी येता तांकां जाल्यार हें 1 घंटे अवधींतू म्हळ्यार ज्योतिशी दर्पण अवधींतू तुमकां जाल्यार प्रश्न मुचे अवकाश मेळका म्हळ्यार खातीर मात्र अन्यथा तुम्ही लेखुनाचे तशी अनेक जय मागीर इम्पॉर्टन्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ म्हणून आता डेट ऑफ बर्थाचे इम्पॉर्टन्स कसं ना एक एक नंबराक एक एक सिग्निफिकन्स आमकां डेट ऑफ बर्थ आसल्या मात आमकां रेकॉग्निशन एक आमकां वॅल्यू ना करेक्ट खंय गेल्यार ते खाली जाता मागीर येता डेट ऑफ बर्थ सुरू येता केन्नाय आनी खंयची कामां वच स्कूल हें देवो जाता का देवो कसले देवो डेट ऑफ बर्थ तिल जायना तशें करून ताजे विशय आमकां कळची अगत्य आसा एक डेट ऑफ बर्थ म्हळ्यार डे आमी जल्म येयले दीस जल्म येयले दीस इम्पॉर्टंट इता म्हळ्यार ते जातका प्रकार आमगे लग्न दिवस म्हळ्यार वार म्हणजे वार वा दिवस न्ही डेट डेट तारीख 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 समज ते तारीख म्हळ्यार आमगे लग्नची आमकां रेप्रेजेंट करता आमकां जनान पळयता तांकां एक ओपिनियन येता वा तें लग्न कळ्ळें तशें देखून ताजे विशय आमकां चड कळपा आमगेले आशे आकांक्षे पुरा तांतू आसा लग्नांतूची लग्न म्हळ्यार बॉडी पळय म्हळ्यार ताका सॅटिस्फॅक्शन मायंड आनी बॉडीक सॅटिस्फॅक्शन आसल्यार हे सगळे अनेक कॉलर आसा आमगेलो टू नमस्कार नमस्कार उलयाची नमस्कार लायनार आसा उलयाची हां हां आमगेले दुवेल बद्दल लिंगूचे आशिल्ले आमी बेळगांव दाखोवन उलोवचे हां उलयाची हां हां तिगे डेट ऑफ बर्थ 26 सप्टेंबर 1998 एक मिनिट 26 सप्टेंबर 1998 नवा वय वय हां कसं असेल प्रश्न तीक म्हळ्यार केन्ना वार्डीक म्हणून केन्ना समोर प्रश्न हां केन्ना हय हय होल्ड करा हां हां 8 येता कितले वर्ष जात ते एका आता 25 लागले 25 तुम्ही आनी पळोवच्या चूर कोर येता इता म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಲೇಟ್ जाल्यार चांग ಲೇಟ್ जाल्यार हें कोरका म्हणना माने आनी ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕೋಪ ಅನ್ನು ಸಕಡೆ ವಿಪರೀತ ಆಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ जावका आनी हिगेले कसं जाल्यार ಈಗ ಪ್ರತಿ एक ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ जावन मेळची लायफ अंतू ऐकत खंयची सायडान जातले म्हणून खंयची दिकान तिका खंयची सायडान म्हळ्यार म्हळ्यार तुम्ही आता पळोवचे चूर केल्यार 2 वर्स भितर जायत खंयची सायडान जाता म्हूण सांगचे जय मयना खंयच्या दिकान जातले म्हणून खंयची दिकान जाता म्हूण प्रश्न ते दिक्कनी पळोवका म्हणना खंयचे दिकास कोण येवच्या पुरो इता म्हळ्यार आतां जल्माचे जाग विंगड कामां वच्चे जाग विंगड 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 सगळें आसा देखून ते पर्टिक्युलर सांगू ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता ते सांगू येता जाल्यार तुमी ताजे विशय ಸ್ವಲ್ಪ डिटेल वचूका देखून तुमी मागीर नेमका जाता आमी कॅल्क्युलेशन करका न्हू नेक्स्ट खंयची कामाचे मेळटा म्हणून की क्वेश्चन ते सहज नसता तशी क्वेश्चन एंड म्हणना ते तस देखून विंगडांक हे ಸ್ವಲ್ಪ अवकाश दिव्या ते डिटेल जावन पळोवपाचे तिथे धन्यवाद डिटेल दाखवला धन्यवाद ओके यस थँक यू तशी एक एक डेट ऑफ बर्थाचे एक इम्पॉर्टन्स एक एक डेटाचे वय वय प्रति आता नंबर 1 आसा 1 म्हळ्यार ते आमी ते जनरली ते सूर्याक एप्लाय करतात सूर्य एप्लाय करचे म्हळ्यार राय म्हणून घरकडे बापूचो हेड ऑफ द फॅमिली तशें देखून
तांकां केन्नाय ಸ್ವಲ್ಪ इगो आसता आनी तांणी कसलेय स्टार्ट केल्यार तांगेले ओन जावका तांकां इनिशियल स्टेजार हांगा तें काम करूं पुरो ती दुड्ड आसल्यार तांणी इमिडिएटली स्टार्ट करूं जाता जनरल कॅरेक्टर सांगू चमकल्यार इनिशियल स्टेजाक काम कर न्हू दुड्ड पटकून तांकां मना खंय कोणाले अंडर काम केल्यार तांकां मना हीत ना केन्ना एक नंबराचे अनेक नंबराचे वचे पुढे कॉल आसा नमस्कार उलयाची हॅलो उलयाची ऐकात उलयाची हा म्हणजे नाव जगदीश हांव बॉम्बे दुखून उलयचे हा म्हणजे डेट ऑफ बर्थ जाय न्हू वय डेट ऑफ बर्थ सांगा 24/06 1991 1991 कसा क्वेश्चन मेरे आता कामार नाही सर नाही मुखारची लाईफ कशी असतली म्हणतात मुखारची लाईफ कशी असतली म्हणून लाईनार आसा बाय वय वय हॅलो हॅलो येतोय आवाज हरिओम लाईनार आसा बाय वय 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 हॅलो क्वेश्चन मुखारची लाईफ कशी असतली म्हणून मुखारची अशीची जनरल क्वेश्चन लाईफ वय ओके एज कितले एज 23 कसं शिकला हांव ग्रॅज्युएशन केला BSc IT BSc जाल्ली मात्र 2 वर्सां ना 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 जावन 7-8 वर्ष जाले 2013 कामाक होता कामाक 7-8 वर्ष कामार एज 30 वय 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 33 वय वय 32 ओके एक 7-8 वर्ष जाले शिकून वय वय वालडिकनी जाल्ले आता क्वेश्चन कसले मुखारचे जनरल अशी तागेला लाईफ कशी असता तें व्हर ना वर्डिकनी जाला हांव तुका वय 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 वालडिकनी जाल्ला तें व्हर ना तूं इंटलेक्च्युअल कॅटेगरी येता बुद्धवता सर तशें करून तुका म्हळ्यार फिजिकल वर्क तूं करना तशें करून मात खर्चून वचचें कामाक वचूं का वय तांतू तुका नेम फेम जावका वृद्धी येवका सकडा अशें आसा मनान तूं आनी खंयच्यान तूं तुका दुड्ड चड मेळटा एक तुका प्रॉफीट खंयच्या चड आसा म्हणून तुका मना गेला रे ते विशयान तूं मस्त हार्ड वर्क करता मेळ्ळो तांय सोणा वय वय न्ही बाय वय 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 ಸ್ವಲ್ಪ पेशन्स जावका वय आनी कसं म्हळ्यार रे तूं तुगेले फॅमिली विशयान तूं हायली पॉझिटिव्ह आसा तांगेले खातीर कसल करूंक रेडी आसा तूं वय आनी कसं सांगका थँक्यू वय 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 थँक्यू येस थँक्यू धन्यवाद तशी आपण 1 नंबराविषयी जालें आनी 2 नंबराविषयी दोन म्हळ्यार आमी चंद्र म्हणटा तेव्हा इंडिपेंडंट फस्टाक ताजे एक एक्सप्लेन करता एग्जांपल तांणी नंबर कशें सांगचे म्हळ्यार 11 म्हळ्यार 112 2 लाख येता 2 वाचे कसं फल म्हणून सांगता जी 23 म्हळ्यार 2 आणि 3 5 येता त्या 5 वाचे फल तांणी सांगता आसाचे तशी दोन्हीचे 2 नंबराचे वय 2 नंबर म्हळ्यार कोळे ते विश्वास प्रीती सकट सार्वजनिक फिल्डान काम करचे जेना तांकां सकडी जेना मेळूं जावका म्हळ्यार आतां बँक हे सकट म्हळ्यार ते जन येता वता सकट आसताचे पब्लीक लायफ पब्लीक लायफ आसताचे 2 नंबर वय आनी तांकां पब्लिकांनी मिटी हेल्प ओके आनी तांकां ಸ್ವಲ್ಪ सपोर्टीव सिस्टम आसल्यार आनी खंय चांग कळ्ळें आतां बामण बायले सपोर्ट असो कामां वचचे येता विंगडाल सपोर्ट मेळ्ळा आनी आनीक इम्प्रूवमेंट जाता म्हळ्यार ते बायल मनशाचो कॅरेक्टर तांकां एक बामण जावं कामां सकट आसतना तशी बुद्धन तसो कडेन आसताची जाल्यार एक तांकां सपोर्ट जावका आं वच करी हांव वचा म्हळ्यार मागीर करता तांकां पुरो बुद्धन कांय आनी खंयचें उरना वय तशें अनेक कॉलर आमगेलो आसाची नमस्कार नमस्ते उलयाची हाँ मुझे पुट्टले डेट ऑफ बर्थ 25th January 2003 2003 वा वय डेट 25/1 25/1 वा 6-1-7-5-12 3 येता सांगेच हाँ मुझे पुट्टले आता एज्युकेशन तो फायनल इयर अंत तशी ताका मुखारी शिकोवका म्हण तशी तो तशी सक्सेस हायर एज्युकेशन तो करतो वा म्हण क्वेश्चन वय वय हायर एज्युकेशन
हा शिकते बुधांच होतो फायनल इयर आता कसले इंजिनिअरिंग करता असं बाय बाय कसलं इंजिनिअरिंग इंजिनिअरिंग ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग करतो ऑटोमोबाईल हाणे कर येत म्हळ्यार खंय मेळटा तशी हायर एजुकेशन काही येता आणि शिक्षक कडेन मेळटा की विंगड गांवांचो गजात की कसं तांगेल गांव असलं तेंच्यान प्रिफरेबल तुम्ही आता आसची गांवांत प्रिफरेबल म्हणून सांगता आसचे हा ते हंग एमएस पुरा ना ना तशी तो फॉरेन कोर्स म्हणत फॉरेन वचून कोरका म्हणून केदा ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಚಾಕ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಾ इमिडिएट ताका योग आत्ता एट प्रेझेंट योग ना म्हणून म्हणतात इमिडिएट वची जाल्यार आम्हाला आता तो फायनल इयर आता नेक्स्ट इयर म्हळ्यार मे नंतर म्हणून सांगची तुम्ही बाय बाय नेक्स्ट इयर मे ना एक वर्ष काम करून कोरका की तशी कसं ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗ ಕಾಮ್ ಕೊಂಡು ವಚ್ಚಿ ಚಾಂಗ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ವಚ್ಚುನು ತೈ ಸಿಕ್ಕುನು ಹಂಗ ಇಲ್ಲ ತಂಕ ಕಾಮ್ ಮೇಳ್ನ आता रूल्स प्रकार फॉरेन डिग्री इंडिया तो चान्स ना आता मस्त म्हाका बेगला येयले असायची काम मेळना तांकां एके तांणी शिकून थंय काम करता एके हांगा आनी मनशी कसं म्हळ्यार रे तुम्ही हायर एज्युकेशन फॉरेना चमकला रे थंय काम करूंक तयार आस का म्हूण होय म्हळ्यार बाय बाय कळलं बाय मला आता काय एमएस कोर्स म्हणत तशी आता आम्ही कशी सपोर्ट करतात तशी बट आता आम्ही म्हणजे कसं म्हणल्यार एक वर्ष काम करून तरी तशी आता सीट आताच मेळटा की ना एक वर्ष काम करून वचता की सांगून एकदा ಗೊಂದಲ एक वर्ष नाही 2-3 वर्ष हंगा काम करून मागीर थंय वचून हंगा येयला रे हंगा एक्सपिरियन्स काम मेळटा तांचे डिग्रीक तुमकां काम मेळना आनी कितली जाणां तर रिटर्न आयिल्ले आसाची काम नातिले एके मेळ तांणी इंडिपेंडंट जावन कसले पुणी स्टार्ट करता लागता येस फॉरेन वतना कळना येता कळटा जायत ना थँक्यू कॉल थँक्यू ओके आणि 3 नंबराचे अंक 2 नंबर जाला 3 नंबर 3 नंबर म्हळ्यार व्हेरी इंटेलिजंट तांकां धार्मीक विशय स्पिरिच्युअल हांचे कडेन मस्त नॉलेज आसता तांणी तेज फील्ड आवडटा म्हळ्यार नंबर 1 आनी नंबर 3 क्वालिटी एकच तांगेले लिडरशीप तांगेले अंडर जे नासू का तांकां तांकां ओबिडियंट जावन आशिल्लो आसूं का तसं पोस्ट तांणी वताची आतां बँकांत हायर पोस्ट तेमकां जज ओटो अंडर आशिल्ल्यांक गाईड करची पोस्ट आरतानी वताची एक लिडरशीप घेवचे बॉस जावचे नायक जावचे त्या एक फील्ड आनी उल्लोच्याक कोणाक गाईड करूंक आतां स्वामीनी आसाची गाईड करतना मार्गदर्शन करचे ताकत आसता आनी तांणी सांगला रे ते जपताय 3 नंबर ओके अनेक कॉलर आसा आमगेलो तो नमस्कार उलयाची लायनार आसा अशा लायनार नाम म्हूण दिसता तशी नेक्स्ट नंबर 4 म्हळ्यार तांणी ಸ್ವಲ್ಪ सिरियस जेना तांकां कोप चड सडन कोप येता सगळें मूड स्विच ऑफ जाता तांकां मागीर कसं म्हणून हार्ड वर्क कितलेंय करताची प्रॉफीट जावका अशी करना तांणी आनी मात ते लायक खर्चिताची जाल्यार तांगे लायफान तो अप्स एंड डावन येता 4 नंबर वय म्हळ्यार राहून तशी दिताय काडटाय दोन्ही आसता गेल्या ओटो बॅलन्स्ड जीवन जावन आसता तांगेलें ना बॅलन्स आसना वयर तेमकां डावन आयली ती हें जातना अपसेट जाता ते पटीका तांकां तें सहन करची शक्ती ಸ್ವಲ್ಪ उणी जावका म्हळ्यार जावूका म्हणून हार्ड वर्किंग एक मनशाक आतां बामण आसल्यार बायलेक वयर ताका खाय चलवे विपरीत मोग जायना म्हळ्यार जाय ओटो चंचल मनस्थिती वय ओके म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें तें आयकुका तशी आनी कॉलर सांगिल्लो तूं उलयाची नमस्कार उलयाची हा मी डेट ऑफ बर्थ म्हाका मागेलें निंगे जाय आशिल्लें 14 मार्च 1987 आणि नक्षत्र मगा नक्षत्र नाका 1 मिनिट होल्ड करा हा आरोग्य कितें मागेलें कामाचें 19 एक मिनिट नहीं 19 87 आरोग्य विषय आरोग्य विषयाने कामाच्या काम करतोस रे नाही बाई ते कंटिन्यू जात ना
तुका विल पॉवर आनी स्ट्रॉंग आसत हा तशी करून तुका मन असला तुका काम करूं जाताची आणि हा विचार वत्त तू हा प्लॅन करून नको करते कसं केल्यार एक आलोचन करून तिला एक स्टेप टाइम करता बरं ना तू हा होय की नाही वय 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 तशी आणि हेल्पफुल नेचर सकट असतो का धार्मिक मनोभाव सकट असत आरोग्य आरोग्य असतं आरोग्याविषयी कसलं चिंतन गोरका म्हणणा म्हणून म्हणता असं होय संत घर जावचे योग देते ऑलरेडी असो डायबेटिक्स म्हणजे ये शिकता आरोग्याविषयी ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ समजतात होय ते आरोग्य समस्या म्हणाली मन बेजार असत मन समाधान होय 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 सकड असून मन समाधान नसणारी असून त्या जन्माशी दिसतं तुका आणि कसं नाही होय की नाही होय 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 प्रीती विश्वास गेटच्या गेटच्या घेतात तुका जायला करा प्रीती विश्वास दिला न मिळता होय हां ते ಸ್ವಲ್ಪ प्रयत्न कर का जय थँक्यू कॉल थँक्यू करायला थँक्यू 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 5 नंबराचे गुण 5 नंबर म्हळ्यार एकदम ॲक्टिव्ह आणि घडी घडी तांकां चेंज जावपाक कितले चांग काम मेळो ಸ್ವಲ್ಪ कळवी ताका उगण येयली सोडलें सांग मागीर सांग काम जालें वचचें तांकां कांय बेजार ना कसं जालें टू मच एक्टिविटी घर चेंज जाग चेंज काम चेंज ॲक्टिविटीज चेंज असं सगळं चेंज आहे तो तांकां एक खुशी तसं लेका आज एकडे नसला पाय एकडे ಒಟ್ಟು वय ಒಟ್ಟು ತಂಗೆಲ್ಲ ऍक्टिव्हिटीज जाता असतात जलमायूचे कडे लास्ट रापच्याने कडे तशी 5 नंबराचे वय तांकां तांकां तशी जाव आणि 6 नंबर 6 नंबर म्हळ्यार तांकां सौकर्य चड जावका सूख चड जावका लव अँड अफेक्शन चड जावका कॉलर असावा कॉलर असावा लायनर असाव कोणी सांगायचं 6 नंबर तांकां पॉश तांकां पळयतना कळटा सन सन काम वतना जाल्यार तांकां टिप टॉप जावन वचचें मॉडर्न पळयता चेल्ली जावं चेल्ली सकट जाल्यार एकदम स्टायलिश एक लायनर आस का मोस्टली नमस्कार उलयाची नमस्कार उलयाची लायनर असावा हॅलो हा ऐकता उलयाची हा म्हगे नाव ज्योती भट्ट हा बँगलोर राखून उलयता उलयाची म्हगेल बर्थ डेट 18th of April 1987 1987 वय 18 सो आतां म्हळ्यार म्हाका 2 years जाला इतलेची एक चेडू जावन सो ताजे फुडें हांव जॉब आशिल्ली सो आतां 2 years ब्रेक घेतला सो आतां वापस रेज्यूम करची म्हाका इच्छा आसता बट थोडे मेळचे काही कश्ट जाता सो कसं करचें म्हूण तशी दोन्ही चेडा खातीर ना ना म्हळ्यार एक चेडू जावन 2 वर्स जाले ब्रेक आशिल्ले म्हगेले जॉबान तूं सो आतां वापस रेज्यूम करचें जॉब की कशी थोडे कश्ट जातात मग ब्रेक पडला न्हू कॅरियरान तूं सो तुका ಸ್ವಲ್ಪ मेळटना लेट तूं आतां एप्लाय करून ट्राय कर येता मेळ्ळो ಸ್ವಲ್ಪ लेट आसा तूं लेकील तितले वग्गी तुका मेळना प्रयत्न कर का ओके ओके आनी हांव केलेले फिल्डांत करचें म्हळ्यार हांव आयटीन तशें तांतू करचें की हांव फील्ड चेंज फर्स्ट टायम एक ब्रेक आयला तशी न हेका चमकल्यार तुका एडजस्ट जाता तुका कश्ट हा वय 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 फुडले वय 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 ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ करू ಸ್ವಲ್ಪ ಈಜಿ जाता आणि तुगेल मात्ते सकट गट्टेशील देखून तुवें वच्ची येता वय वय आनी म्हाका आनी एक हेजिटेशन आसा म्हळ्यार म्हाका चेडूची एक म्हळ्यार वग्गी जालेले एक 27 weeks जालेले सो तिगेले आरोग्य रिलेटेड म्हळ्यार केन्ना एक चिंता आसता ताजे निमित्त हांव जॉईन करनी सो तेंची म्हळ्यार ती वय समो आसताल न्हू एक तवे मात्ते आसा आतां तिका 2 वर्सां इतलेची जाल्यार ती वग्गी जालेली म्हळ्यार 6 म्हयन्यार जाली वय 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 आतां 2 वर्सां जाला आतां सुमार तिगेल माइलस्टोन रीच जाला म्हळ्यार चमकता उलयतना थोडे थोडे ऑलरेडी वीक आशिल्ले 3 वर्स पुणे जाव का वय वय तेंचे हांव लेखतात आनी थोडे वेळ रावची लायक म्हण वय वय वय
तेंची जाल्यार मस्त 3 वर्सां नायटीन मस्त ब्रेक मेळ्ळ्यार तेवे एक कश्ट मेळच्याक तेंची म्हाका चेडू सांगताना चेडू पळय इम्पॉर्टंट वय 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 तेंची वय करेक्ट मेळू पुरो काम मागीर मेळटा चेडू चेडूक कसं करचें वय 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 ते वय वय चेल्ली केल्लो चेल्ली चेल्ली अनुष्का म्हण नांव तिगेलें हय तिगेलें तुमी पळयता म्हळ्यार सांगता कसले तिगेलें तुमी सांगता कशें आसतलें आरोग्य म्हणून नेक्स्ट कॉलान सांगया नेक्स्ट जायत जायत ओके ओके थँक्यू थँक्यू बेसू न्हू एंकरिंग करतना केलो पडे कितली कश्ट जाता म्हळ्यार फोन मस्त वेळ उलयतना मध्य रब्बयलारी जन कोपताचे फोन कोण करता आसा की तांकां बिजी येतले वळारी कोणाला यान्नी बट मामा यान्नी मस्त वेळ उलयता आसा म्हण तेवय कोपताचे बट पुरा हँड कोर न्हू हें लाईव्ह ಅಂತ ತೋಚುಗ ಅದು ಮೇಲೆ ಸಹಕಾರ ಸಮ ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕ ಕಾಲರ್ ಅಸ್ಕ ಬಹುಶಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೈನರ್ ಅಸವ ವೈ 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 ಉಲೇಜ್ ಮಿಗೆಲ್ ಪುತ್ತಾನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 6 ನವೆಂಬರ್ 1998 ಹಾ ते तक मुखारी तगने कशस म्हणून सांगणं छान काम आरस तक मुखार काम जात की लायक केन्ना जाता म्हणून निमगुच अशें मताने 17 8 येता आता एक सान काम आसा मुखार छान काम केन्ना मेळटा छान काम मेळू का आनी काही टायमच सकाळान तुवें हाका डिले जावन मेळचें सो इनिशियल स्टेजार ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಕ आनी ಸ್ವಲ್ಪ टायम तो तशी कंटिन्यू करो म्हणजे बेटर कामां ट्राय करताच का एका पाशी अन्यका ಸ್ವಲ್ಪ बेटर मेळ्ळा वताच का जाल्यार रियल प्रोग्रेस मेळटा मस्त लेट मेळटा जाल्यार मस्त पेशन्स आसको न्हू मनशाक पेशन्स टेस्ट आसतना आमी सूर्य मस्त कश्ट भोगला मागीर चांग मेळटा एक पाटी चांग मेळ्ळे मागीर चांग मेळटा वता वय वय मेळची खंडीत मेळटा वय मेळटा जाल्यार ताका आतां वामटांनी काडतो कितले ताका आनी चांग पोस्ट वच्चाक मन सकड आसा वच्ची वाट ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ म्हणटा पळय आमे वेगा कळ्ळें आनी घर ताका जाता घर तुम्ही आता फर्स्ट कसं निमगेला क्वेश्चन तेंची म्हाका तागेले आता फर्स्ट तुम्ही कामा विषयी निमगेला आता नेक्स्ट तुम्ही घरा विषयी निमगीताच वर्ल्ड के विषय की ना वर्ल्ड के विषय ना घर केन्ना जाता म्हणटा नाही ऑलरेडी घर आसा न्हू तुमगेल घर राबून आसा न्हू तो तुमगेल स्ವಂತ घर वय नाही वय आमगे नानम्मा स्वता घर वय आनम्माल घर ताका न्हू ते मेळचें वय वय पण ताका घर जावका म्हण सांगून आशा स्वता स्ವಂತ घर जाऊ का ते जत्तो आम्हाला प्रश्न सूर्यका चांग काम मेळटा न्हू कळ्ळें मेळची हो कसं नाही म्हणून ते सांगला डिले जाता म्हणून ओके 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 काम करता रे तो आनी चांग कामां ट्राय करता रे स्लो मेथडान मेळटा ಸ್ವಲ್ಪ चांग मेळटा मागीर व्हड मेळटा वय वय थँक्यू ट्राय करता असो ओके ओके थँक्यू यस नेक्स्ट घरा विषयी अनेक पटी डिटेल जावन निमग्याची नामजला हांव घरा वताना म्हाका फोन येता मागीर बिश्टान मस्त वेळ उरलेली म्हण असो स नंबराचे कसं तुमी लास्ट सांगता आशिल्लेची स नंबर म्हणलं ते तांकां लग्जुरियस लिवींग जावं फ्रेंड्स जावका गम्मत जावका स्टाईल जावका आनी घर केल्यार तें अपडेट आसको तें पॉश एवरीथींग तांकां परफेक्ट स नंबर काम तशेंच लग्जुरियस म्हळ्यार मिडियम वता तांणी 7 नंबर तांकां 7 नंबर म्हळ्यार तांणी ಸ್ವಲ್ಪ मौनी ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ टायप अंतर्मुखी म्हणटा पळय तांकां कोणालाय वट मिक्स जावचें म्हळ्यार जायना म्हळ्यार बुद्दंत आसा तांणी एक पाटी तांकां लायक काम मेळ्ळें मागीर कितले टॉप लेवला वताची दुड्डू कोटी हें सकड करताची आतां फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर 2 तागेले 17 म्हळ्यार उरलोच उणें आतां ताका कितले फिल्डान मेलो ताका मस्त हांस मस्त उडची उण ताणें बाकीचे कडल्यान ताची उरताची तो ಸ್ವಲ್ಪ एक सिरियसान पळयता म्हळ्यार डिफरन्स ना ताका संतोष आनी दुख्खाक मस्त डिफरन्स ना म्हळ्यार तागेले ताका सक्कडे आसता तागेले जाल्यार ताका खुशी म्हूण एक मनाना तृप्ती म्हूण म्हणटा पळय कसं की एक असमाधान म्हळ्यार डीप थिंक करता न्ही इनसायड पळोवचें न्ही तो वयच्यान तशें दिसता
तागेले इंटरव्यू अंत तो दोन्ही सांगता कसं म्हळ्यार हांव प्रत्येक वेळारी स्थितप्रज्ञ अंत म्हळ्यार प्रेझन्स ऑफ मायंड ಅಂತ तशें आनी हांव पूर्ण जनां लागीं हांव एकूल कशें आनी हांव त्या आतां हांव बागील ओपन केलो सकाळी उठयले फुडलें दुद्दाच आयलो त्या दुद्दाच्या लागीं हांव तशी आसता तो दुद्दाच म्हणून ताका डावन करना हांव भायर येतो आनी कोण गेस्ट येयलो तागे लागीं तशी आसता भायर मॅचा गेलो एके भायर फंक्शना गेलो हांव कशी आसता की हांव तशी आसता वय तशी तशी तागेले ते एटिट्यूड म्हळ्यार ते 7 आयले तांणी कुडे सिरियस आतां खंयचे फंक्शना वच्चो तांणी विंगडाची एक जेवणां ताट घेतले एकलो बसलो जेवलो चमकलो कोणाकय कळना कमेंट नाची करेक्ट 7 नंबर तांणी सायलेंट आसता सायलेंट काम करतना लायक कोण करता ओके कळ्ळें आनी कॉलर सामकेलो टू नमस्कार नमस्कार उलयाची ಹಲೋ ಉಲ್ಲೇಚ್ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 23/8/1962 ಹಲೋ ऐकता एक मिनिट ಹಾ चार येता मंड्यातलो न्हू होय सांगा क्वेश्चन सांगा नेक्स्ट जय दिवस मयंकनाथील विषय सांगायची जय मयंकनाथ मध्ये आणि नेक्स्ट कशी म्हणा लाईफ हा तशी त्या खंडित कोणाके गोतना होय तक्का निघले जाल्यार योग 2-3 राजयोग मस्त आशिल्ले मेती लायफान कसले प्रॉब्लेम येना स्ट्रगल पुरा कोण जाला आतां स्ट्रगल फल मात्र आनी तुगेलें खंयचें कामय कसले अडचण नातील जाता ताका काम कर काय म्हणून जालें ताका कसं जाव का तें पुरो रेडी आसता कशें की सकट जावन येता तुगेल्यागे ऐकत आसा न्हू होय मम्मा वय आनी कसं म्हळ्यार हॅलो तूं फॅमिली पर्सन हा कळ्ळें म्हळ्यार फॅमिली पर्सन म्हळ्यार खंय दवरतना येतना सकट तुगेले फॅमिली ओटो पोवचे तुका खुशी आसो खुशी आउटसायड आसा तूं मस्त तेका कांयच करना उलयतना येता पुरो जाल्यार इम्पॉर्टंट येता तुगेली फॅमिली तुका सुद्दां येता वय 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 ओके आनी कसलें काम करतना मस्त आलोचन करता विचार करता तुगेल मना मस्त कॅल्क्युलेशन जाता रे तुवें तें मुखार सोचें आनी आतां तूं घर बांदता जाल्यार केन्ना जाल्यार तुका घर बांदूक जाता 1 न्ही 2 घर तुका मन आसल्यार मागीर बांदूं जाता ओके थँक्यू येस धन्यवाद कॉल केला थँक्यू जय थँक्यू बटमम ओके धन्यवाद तशी सांगेले का परिचय या व्यक्ती जय मायेला तशी कितें हांव सांगिल्लें वतना ते विशय निमग्याची म्हणून तशी आनी 8 नंबराचे 8 नंबर म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನಂಬರ್ ಮಾವಿಡ ಕಾಡು ವೈರೇವ್ಕ ಒಗ್ಗಿ ಸರ ವೈರೇವ್चे जायना तांकां म्हळ्यार उण आसता वय म्हळ्यार तांणी कितले हार्ड वर्क करता तितले तांकां मेळना मेळका जाल्यार अर्ध प्रायज जावका मागीर मेळटा मेळनाची म्हूण न्ही जाल्यार यंग एजार सकट मेळना जाल्यार रगल जातना आनी केन्ना मेळचें तशें जातना तशी तांकां केन्नाय बेजारो तशें निमित्त तांकां खंयची कामाचें आमकां उद्दार जाय आळसाई एक आळसाई आसता तांकां कळ्ळें तशी देखून तांगेलो स्लो प्रोग्रेस खंयच्या जाल्यार 8 नंबर ಸ್ವಲ್ಪ कष्टीक जीवन वय जाल्यार एका कडेन 8 लायक आसा म्हूण जाल्यार लायक हें आसा म्हूण जाल्यार तांणी राय जाव तितली ताकत आसता तांकां हल्लोच्या कोणाकय जायना आतां कोण मोदी 17 8 न्हू येता गेल्यार करेक्ट न्हय वे कितले कश्ट भोगला तो करेक्ट आज तो मिनिस्टर जावन आसा पुरो जाल्यार ते हाका पावका जाल्यार ताका आनी ताका चायवाल म्हणटाचे करेक्ट न्हय वे म्हळ्यार कश्टा जीवन तागेलें वय आदी स्थानमान आसल्यार कष्ट करून आयलो आतांय कष्ट करता आतां कश्ट करता वय यस कित्याक म्हळ्यार तो कश्ट राहील देखून ताका दुर्बळांक हेल्प करची चड करेक्ट 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 म्हळ्यार स्वता अनुभव आसना ताका वय ताजें हें करता तो यस दुर्बळपण कसं म्हळ्यार म्हणून दुर्बळ आशिल्ल्यांक कसं दिल्यार तांकां सूख जाता म्हळ्यार विशय तांकां गोत करेक्ट करेक्ट आनी मस्त उरलें तो फाट्टांनी ताणें हाडचें डिनॉमिनेशन हें सगळें येयलें पळय ताका पब्लिसिटी ना घाल्लेंची अनेक कॉलर आसा आमगेलो टू नमस्कार उलयाची मम मिगेले केल्ले हे सांगू आशिल्लें वार्डिकेचे विशय सांगू आशिल्लें की निंबूचे आशिल्लें
निंबूचे आशिल्ले वय निंबूचे आशिल्ले सांगा डेट ऑफ बर्थ सांगा डेट ऑफ बर्थ 17/9/90 एक मिनिट वल्डिके योग केन्ना म्हणवा वय एक मिनिट 19 म्हळ्यार 20 नव्हते दोन 19 ವೈ ವೈ 19 ಮಣ 10 ನೋ 10 ಒಂದು 17 ने 18 9 जात समना 9 वल्डिके योग केन्ना म्हूण तांगेलो प्रश्न ताका आतां 33 जाले ना वय मम्मा आता बायल गांव आसा हां ಆಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ದಲ್ಲರಿ ಕಾಯಿ ಹೊಡ್ನ वर्डी दಲ್ಲರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ येता वय हां वय तुमका वर्डी जाताना कितले वर्ष म्हाका जाता 30 हां मागीर ताका ते लेट जावचे वय हां कितले वर्ष जायत आणि लेट दಲ್ಲರಿ हाका चांग हां म्हळ्यार मॅरेज लायफान तो विशेष एक सूख असं म्हणून म्हाका दिसना हां वग्गी जाल्यार म्हूण सांगचे वय म्हळ्यार वग्गी जाल्यार प्रॉब्लेम येता तशें करून ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार कोप आनी चेडा हाडले की ले जाव का असल सकट आसना म्हाका कोपो तितलं म्हण सांगना जाल्यार आसता आयल्यार जोर येता वय वय आयल्यार जोर येता वय वय कंट्रोल करूं जायना वय 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 आसतना आनी म्हळ्यार फॅमिली लायफ हाका ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार आमी म्हळ्यार येता आनी गांवां येवका की थंय आपल्याला जायत गी म्हणून निंबूचे तो फॉरेनान तूं आसतलो ताका हांगा थंय काम करता असं वय वय बायल गांवांत काम करता ते ಸ್ವಲ್ಪ काळ थंय करो हां जायत वय हां वर्डीक ಸ್ವಲ್ಪ लेट जाल्यार हो ना तुमी पळयता अशाची वय वय लेट जालें म्हणून तुमी बेजार करचे नाका येता म्हळ्यार ह्या गेले नशिबान तूं लेट आसा वय वय हां जायत मागीर तशें करून वग्गी सर जायना जाल्यार आतां कितले वर्स म्हळें ताका 33 जाले 33 न्हू ಸ್ವಲ್ಪ तुमी मागीर म्हाका फोन केला रे हाका केदन दत्ता म्हणून एक्झॅक्ट इयर सांगता जाल्यार ती ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ घालका पडटा ते मागीर तुमी निमगेला रे सांगू येता आतां हांगा केत निमगे नाही केत निमगेत मागीर डिटेल प्रोग्राम जातार जावं पाय जावं फोन करा तांकां हां जायत मागीर जायत जायत हां जायत जायत धन्यवाद कॉल केला तांकां धन्यवाद मॅम धन्यवाद 9 नंबर लास्ट केरीचे 9 नंबर 9 नंबर म्हळ्यार अग्रेसिव्ह कोंकणी चड कसलेंय काम करता ती कोणा जावं जाल्यार हेल्प करतात आनी हें ना आमगेले जावं तुमगेले जावं तसो तांकां डिफरन्स ना आतां मिलिटरी पोलीस कडेन आसा ती तांणी खंयची कश्टांत आसल्यार ती तांकां सुरे पेडयतात मिलिटरी तांकां कसं काम जाल्यार तांणी करताची कितलेंय हेल्प करताची आनी तसले फिल्डाचे आमकां तांकां मस्त चांग एक हार्डवेअर असल सकट आसना कोयती कोरची पेस्कात कोरची असल सकट बिझनेस आसना तसल्यान तांणी मस्त वग्गी वृद्धी जाताची हार्डवेअरांत एक स्पोर्ट्स म्हळ्यार फिजिकल एनर्जी घालची कसं आसा बॉक्सिंग हें तें सकट नाम आहे तांकां वचचें पडटानी म्हळ्यार तांगेले रक्त बल तांकां चड तांकां पळयतना कळटा असो हात ಸ್ವಲ್ಪ अशें करून वचीत तांणी तसले फिल्डाचे आमकां टायर्डलेस एनर्जी आसता तांगेले आनी एक्सिडेंट हें सकट जावची चड तांकां आनी ते जाल्ल्यार रगत वगी भरता ओके 9 नंबराचे हें एक लक्षण कॉलर आसा लायनारी हॅलो हां लायनार आसा एक मिनिट हे आयचे दिवसाचे आमगेले लास्ट कॉलर म्हळ्यार 8 घंटे घंटवाले तशें करून आयचे दिवसाचे लास्ट कॉलर आमगेलो लायनार आसाचे उलयाचे हां मम्मा नमस्कार नमस्कार उलयाचे उडपालकून उरल्याचे रम्या शनी म्हणून हां ಆಮೇಲೆ ಪುತ್ತಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಕಾಶಿಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ सांगता होता 24/10 हां 2007 एक मिनिट होल्ड करा हां 617 97 16 7 येता कसा प्रश्न त्याला एज्युकेशन ಬಗ್ಗೆ इंजिनिअरिंग करू अडनावे कशी म्हणून मग आता इंजिनिअरिंग कर कमवणच ताका वर्ष 16 वर्ष ना वय 16 वर्ष पीयूसी वे फर्स्ट इयर पीयूसी वे वय फर्स्ट पीयूसी आता फर्स्ट पीयूसी तो इंजिनिअरिंग कोर कमणस के कोरो जातो वय वय ताण कोर येतो इता म्हळ्यार ताका मन आसला खंयची फील्ड ताका मन आसा ते मात ताण कोर का हां तशी या म्हळ्यार ताणें कंप्युटर सायन्स कर कमवलें आता कंप्युटर सायन्स आनी ईएनसी
ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्युजन असं तशी कंची घेतलेला आहे का म्हणून आता नेक्स्ट फ्युचर जॉबाचे कम्प्युटर आणि कशाला कम्प्युटरनी आणि कसं म्हणाला ENC ENC के ANC म्हणा कशाला कसं त्याचे फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन हाका ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚರ್ಡ್ ಏತ ಮಳರೆ ತಂತು ಹಾಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿ ತಾಕತಸ कसं म्हणलं कंप्युटर आणि चढ स्कोप म्हणून ಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕ ತಂತು ಇಂಟ್ಯೂಸ್ कोणाके सॉल्व कोर जायन तिल तो वो सॉल्व करता तंतु मॉडिफिकेशन कसले सगळे नवे नवे कोच हाक ताकतस आणि ताक टेम्पल चांग ताकाय तंतु कायसो पुरो हागेले डेट ऑफ बर्थ बारी लक्की हाका सकड अनुकूल समजावून मिळता ताका समजावून जायत ना जायत मामा येस थँक्यू थँक्यू तशी हे एक विशेष एपिसोड आणतो एक तुला 9 ते येत आणि नंबर आहे त्याची फल सकड सांगलाय आणि तिथले नाही डिटेल जावन एक नंबराक बोश एक एपिसोड कोर येतं तिथले डिटेल वस्तस एक शॉर्ट जावन त्यांनी एक विचार सांगितलाय ಒಟ್ಟಾರೆ कसं म्हणारी आमगेला नक्षत्र ती वार हे पंचांग जवो कुंडली जवो हे कितली इम्पॉर्टंट की नंबर मला डेट ऑफ बर्थ ताके तितलेच इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून सांगून आईच्या एपिसोडान तुवें सांगला आणि तुम्ही यूथ ऑफ GSB ते यूट्यूबान प्लेलिस्टा काढली म्हणजे रे हांगेला फुडली एपिसोड आसा अंतू तांणी नंबरा विशीं डिटेल जावन सांगला हांगे नंबर पुराय तांतू फुडल्या एपिसोडान जेलारी सांगिलास हे कार्यक्रमांतू आमी लोटू हे ज्योतिष दर्पणांतू आम्ही आमंत्रण केल्या कडेन प्रितीन ताका ओपोवन आयल्याक यूथ ऑफ GSB चॅनला तर्फेन पुनरपी वापस तांकां अनंत आनंद धन्यवाद दितास तुम्ही तुमगेल कुशीर दिवेत ना म्हणजे तांणी फुडले एपिसोडान तसं सोदून काडता येस तशी यूथ ऑफ GSB चॅनला तुला हंगे नंबर तुमकां सोदून काडचे एक विषय न्ही फुडल्या एपिसोडान जाल्यार रातच्या पूर आमगेला आसा नंबर तुमी पळयाची आणि आम्ही एक डिसिशन घेतले कसं म्हणून आमके ಸ್ವಲ್ಪ कंप्लेंट्स येले ಕೆಲವು जनाल विषय आम्ही जावन तांकां तांगे नंबर दिवचे हे त्या प्रकार केले म्हणजे री तांणी मागीर केलेल्याक आम्ही जबाबदार जाताचे तस देखून कसं असला री तांगे नंबर म्हणल्यार तुमकां एक इंट्रोड्यूस कोण तुमकां म्हणणे हांव जनरली सांगचे बाकी ज्योतिष प्रति एकलांक तांकां इंट्रोड्यूस करचे मात्र आमगेले कर्तव्य म्हणून आम्ही प्रति एक एपिसोडान सांगता आसताचे तशी हे एक एपिसोडान तुम्ही जाल्यार येवन मस्त विचारू सांगिल्लें आसता मज्जनाक उपयोग जल्ला म्हूण लेखता हे कार्यक्रम पळयल्याक तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद वापस ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमा मुखारची वारो मेळ्ळे म्हणून सांगताची तुमकां धन्यवाद दिताची धन्यवाद जनाके येस क्वेश्चन निमगेला ना क्वेश्चन निमगेले आमगेले जनाके जय माय धन्यवाद दिताची आम्ही तुमकां धन्यवाद दिताची ह्या कार्यक्रमा हंगाका मुक्ताय करता आसाची लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नमस्कार